पुलाक विरोध ना पूण लोकांक विश्वासांत घेवन पूल बांदचो म्हूण चोडन आनी साल्वादोर दिमून लोक मागतात. ह्या पुलाक लागून सैमाचेर हावळ येतली असो भंय लेगीत तांणी उक्तायला. आयकात तांचें म्हणणें. आनी असले बाबतींत म्हाका दिसता की लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. असले केन्ना प्रोजेक्ट येता पळय तेन्ना, बिकॉज तुमचें लायव्हलीहूड एट स्टेक, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर एट स्टेक, फिल्ड्स खजान्स एट स्टेक, आनी मोर ओवर आमचे एक्झिस्टन्स आनी आमचे रियल एस्टेट पळय आहा ते तितल्या खातीरूच रावल्ले आसा. पयशे जाल्यार हो लॉंग रूट जाता फ्रॉम हियर ऑल द वे टू पेन द फ्रांस, फ्रॉम पेन द फ्रांस टू पोर्वोरीम, आल्तो पोर्वोरीम, फ्रॉम देर मागीर ब्रिज क्रॉस आनी मागीर एंटर इंटू पेंचीम. आय अंडरस्टँड लोकांक थोड्यांक शॉर्टकट पडटा म्हणून हिंगा मातशी रश जाता, पण आनी 2-3 फेरीबोटी एक्स्ट्रा घालीत प्रॉब्लम सॉल्व. ब्रिजाचे पळय आमकां PDF मेळिल्लो आहा थ्रू सम सोर्सीस, तेजेर क्लियरली दाखयल्लें आसा की शेतां वयता लोकांची. सरकार म्हणटा आमी शेतां एक्वायर केल्लीं आसा, पण म्हाका ही गरज दिसना, कित्याक एकट्यानूय पासून म्हाका म्हणून ना की बाबा आमकां पयशे मेळले आनी आमकां क्लियर केल्या म्हणून. ते पयशे खंय गेल्या कितें केल्या आमकां खबर ना. माड फील करून ताका एक रॅम्प टायप करतले स्टार्टींग फ्रॉम 50 meters in front of our Degrasa church. And so 235 meters or 234 meters जे हांव म्हणटा is a long distance. It's almost the size of the length of 2 football grounds. So इतली पळय माती घालतले आनी एक बॅरियर करतले. तो दोंगर हा एक रायट सायडीक, तो दोंगराचो लोड पावसान ही वयतलो. व्हडले पॉलिटिशियन हा पळय, एक्स पॉलिटिशियन, एट द प्रेझंट पॉलिटिशियन, big business houses in Goa, they've already purchased 8,000, 20,000 square meters of land over here. Bridge बांदलो, रस्तो खिंच्यान येतलो तो सांगून येत सरकाराक. We have to have a complete layout. तुमकां काय सांगू ना? कांयच सांगूंक ना. The presentation is required because as per the documents given to us and as per the LAQ reply given in the assembly in 2024, the bridge consists of a steel bridge over the river with a length of 425, proposed steel bridge of 425 meters, and mud embankment in Salvador Dumun of 429 meters, mud embankment. Now when we made with Vikas Prabhudasa, when we made a representation along with many signatures to the collector, he directed us to go to GSIDC to ask them for a presentation. It is of no benefit to the people of Salvador Dumun or Bittona or Pen de France or Sukur, through which all this traffic will. It may enable, rather they should build it somewhere else to Ribandar, because this will be only a bottleneck. If you must, as going to Bicholi, you must have seen that there is a regular traffic jam at Charmanos. There is a regular traffic jam near the temple when they are crossing. साल्वादोर दिमून गांवच्या लोकांच्यो मागण्यो. पुलाक विरोध ना पूण लोकांक विश्वासांत घेवन प्रकल्प घेवचो हातीन. पुलाचे पर्यावरणीय दृश्टीन योग्य मुल्यांकन करचें. शेतां आनी जुव्याचें अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर खाजन जमनींचें संरक्षण करात. जुव्यांक पर्यावरणीय दृश्टीन संवेदनशील बेट घोशीत करात. वनस्पती आनी जिवांचेर जावपी संभाव्य धोको लक्षात घेवन पूल दुसरे कडेन व्हरपाची मागणी. शेतांनी हुंवार येवंक शकता, ताका लागून शेतकारांच्या उपजिविकेचो प्रश्न सोडयात. 425 मीटर लांबी आशिल्ल्या स्टील पुलाक 2 एम्बॅंकमेंट आसतले. चोडण सायटीन 234 मिटरांचो आनी साले वटेन 429 मिटरांचो एम्बॅंकमेंट. पुला खातीर जावपी लँड फिलिंगेक लागून किटला आनी एकोशी मेरेन लागवडी खाला आशिल्ली शेत जमीन बुडपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.